विसा उपरांत तुमकां येवकार। सरकाराचे घटक आशिल्ल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मगो पक्षान बेकायदेशीर मायनिंगा आड जाहीर भूमिका घेतल्या, मात कायदेशीर मायनिंगाक तांणी पुराय तेंको दिला। शेनवारा दोनूय पक्षांच्यो कार्यकारिणी हाचेर थाराव घेतले। फाटल्या 6 वर्सांत बेकायदेशीर मायनिंग हिस्पा भायर वाडला, हाका सरकारच जबाबदार असो आरोप मगोन केला। जाल्यार गोंयची मीन निर्गत वर्साक 35 ते 40 दशलक्ष टना मेरेन मर्यादीत दवरपाची मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। राष्ट्रवादीचे कार्यकारिणी समितीची आणि मगोच्या केंद्रीय समितीची बसका शेनवारा पणजे जाली। दोनूय पक्षाच्या बसकांनी गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचो प्रश्न बरोच गाजलो। मगोन सरळ सरकाराचेर आरोप केल्यात। सरकाराचे चुकी खातीर गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंग इतले मेरेन पातळ्ळां, अशें मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकार म्हणटा। इलिगल आसात धंदो, मायनिंगा इलिगल धंदो खूब आसा। सरकारान तेजेर कंट्रोल करूंक जाय न्ही। इज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट। हांव जरी पळयता गेल्या 5-6 वर्सां इलिगल मायनिंग हे भरपूर आसा आनी हांवें पळयल्लें आसा। मुद्दाम तुमकां नोट करात, आमच्या फोंड्या भागात एक शिंपी सुद्दां कोट्याधीश जाल्लो हांवें दोळ्यांनी पळयता। राष्ट्रवादी म्हणटा तांचो बेकायदेशीर मायनिंगाक तेंको ना, पूण पर्रीकारान बेकायदेशीर मायनिंगाचें राजकारण करचें न्ही। वयर जेन्ना सगळे मायनरचे इफेक्टेड लोक आसलेले तांच्यांनी जेन्ना मोर्चा हाडलो तेन्ना पर्रीकार इज हॅविंग क्रोकोडायल टियर्स, जणू काय तो सेवियर मायनिंग लोकांचो, त्या प्रमाणे तो उलोवपाक लागलो। आपल्याक फक्त लिगल मायनिंगेचेर जाय, हे नाका नाका, आपूण तुमच्या बरोबर आसा म्हणून हांव पर्रीकाराक शिटकावणी आसता, तूं राजकारण करूं नाका। बफर झोन 10 किलोमिटरा परस कमी आसचो, तशेंच मीन निर्गत फकत 3.5 ते 4 कोटी टन इतली मर्यादीत आसची, अशी मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। सध्या गोंयांतल्यान 5 कोटी टन सुमार मीन निर्गत जाता। खंय तरी एक बफर झोन आसपाक जाय, हे आमी मानून घेता आनी हो एक मुख्य इश्यू जो आसा। कित्याक म्हणून NCP will strongly support less than 10 kilometers buffer zone for mining leases. Export of ores are to be cut to 35 to 40 million. इतले लिमिट आसचे. So we are concerned about Goa. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार, खबराकार लौकिक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळप। मडगांव नगरपालिकेन निकतेच मडगांव शारांतले अश्लील जाहिरातीचे 2 बोर्ड काढले। भौशीक सुवातीवेले असले बोर्ड काडचे म्हूण रणरागिणी हे आपवावुरपी बायलां संघटनेन मडगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली। ताची दखल घेवन पालिकेन ही कारवाय केल्या। गोंयान शारांनी आनी कांय कडेन हायवे लागसार भौशीक सुवातींनी लायिल्ल्या कांय जायरात होर्डिंगांचेर बायलांची अश्लील चित्रां दिसतात। हाच्या आड रणरागिणी हे संस्थेन कांय दिसां फाटीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक निवेदन दिल्लें। ह्या बोर्डांचो येरादारीक त्रास जाता आनी ताचो भुरगीं आनी लोकांचेर वायट परिणाम जाता, अशें ही बायलां संघटना म्हणटा। मडगांवच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकूय हें निवेदन गेल्लें। मडगांव नगरपालिकेचो बाजार निरीक्षक अनिल शिरोडकारान हे कारवाये विशीं सांगलें। पालिकेन एक बोर्ड काडलो जाल्यार दुसरो येना म्हूण ताका काळें फासलें। कंप्लेन आयिल्ली रणरागिणी संस्थे कडल्यान की कांय होर्डिंगाचेर अश्लील वल्गर पिक्चरां छापल्यात। सो आमी ती इन्स्पेक्शन करून आयडेंटिफाय केली आनी आमकां 2 होर्डिंग सापडली जाचेर अश्लील पिक्चर आशिल्ली। वन एट हॉस्पिसी हॉस्पिटल आनी वन एट KTC बस स्टँड। सो चीफ ऑफिसरान ऑर्डर इश्यू केली की दोनी पिक्चर ती काडात ऑर यू डिफेस इट। सो हॉस्पिसी कडले आमी काडले, ऑलरेडी तो पिनूनच आयलो बोर्ड आनी हें काम चालू आसा KTC कडून। मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। हरवळेच्या लोकांक त्या गांवचो आस्पाव सांखळे नगरपालिकेन जाल्लो नाका। शेनवारा राती थळावो आमदार प्रताप गांवसान घेतिल्ले लोकांचे बसकेंत हो विशय लोकांनी काडलो। विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्या, काँग्रेसीच्यो अश्यो गांवांनी बसका जावंक लागल्यात। विधानसभा वेंचणुकेक फकत 5-6 म्हयने उरिल्ल्यान वेंचणुकेचें वारें आतां व्हांवपाक लागलां। हे फाटभुंयेर पाळयेचो आमदार प्रताप गांवसान वयल्या हरवळ्यां बसका घेतली। हरवळ्यांक सांखळे नगरपालिकेंतल्यान काडून उडोवचें अशी मागणी गांवांतल्यान जाता। हे बदल करपाक जाय त्या खात्यां वांगडा बसका घेतल्यात अशें आमदार प्रताप गांवसान लोकांक सांगलें। तुमचे हांगासरले रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले ताका कितें डिफिकल्ट येता, एकदां जेन्ना झगडो म्युनिसिपालिटी हांगा जावची म्हणून प्रयत्न केल्ले आसा म्युनिसिपालिटी लागून, परत पंचायतीक म्हणटा परत कोर्टान दिवंक जाय न्हू, ते कोर्ट रेडी जायना ताका। कोर्ट जेन्ना आस्वासन दिना तेन्ना ते आमी थोड्यो गोश्टी आमच्या कडेन कमी पडटा पूण आमी ताका लागून 3 फावटी CMA कडेन मिटींग जाल्ल्या, पंचायत डायरेक्टर हाडलेलो आसा, म्युनिसिपालिटीच्या एका डायरेक्टर हाडलेलो आसा, सगळे मिटींग जाल्ले आसात। आमचो 90 लोकांचे मत आसा की आमकां म्युनिसिपालिटी नाका।
पंचायत जाय. राती उसरा जाल्ले हे बसकेक लोकांची बऱ्यापैकी हजेरी आशिल्ली. हरवळेंच्यान आमचो खबराकार उदय परब. नवीच घडयल्ली रिबन ट्रक धनी संघटना थंयच्या मायनिंगाच्या आदल्या ट्रकवाल्यांक म्हाल भरपाक नंबर दिना म्हूण दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटना बरीच बेजारल्या. सोमारच्यान तांणी त्योच परिस्थितीन पुलिसांक म्हऱ्यान दवरून म्हाल भरपाक चालू करपाचो निश्चय केला. रिवणा वाठारांतल्या मायनीवेलो म्हाल खंयच्याय ट्रक धनी संघटने वांगडा नोंद आशिल्ल्या ट्रकांक उबारपाक मेळटालो. मात हालीं नवीच घडयल्ली रिवण ट्रक धनी संघटना तांच्या संघटने भायल्या ट्रकांक म्हाल उबारपाक दिना. पयलीं मीन उबारताले त्या ट्रकां कडेन नंबर आसात. खणीच्या धन्यान आमकां म्हाल उखल म्हणला असो दावो दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटना करता. रिवणांतल्या ट्रकवाल्यांचेर ते बरेच बेजारल्यात. जाल्यार पावसा म्हाका रावपान आमी गाडी सोडटा म्हणल्यार सोडटले मांडे बाय पुलीस फोर्स. जरी तर मायन ओनरान हाडले जाल्यार आमी स्टॉप रावतले. मायन ओनर म्हणटा आमकां ट्रान्सपोर्ट गाडी धाड. आमकां मायन ओनरांगे प्रॉब्लेम कांय ना. आमी फकत रिवणी एसोसिएशन केलां तेंगलें प्रॉब्लेम आहा तें सेटल गव्हर्मेंटान करपाचें न्ही. जे पयलींची गाडी आसा ज्यो पयलीं गाडी चलताल्यो त्या गाड्यांक नंबर तेणी दिवचे आनी तिजे ट्रान्सपोर्ट सोडीत चलूचे. आतां दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटना सोमारच्यान पुलिशेच्या आदारान मीन उबारतली. त्या वाठारांत कसलोय बोवाळ वा कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उपरासत जाल्यार रिवण ट्रक धनी संघटना ताका पुरायपणान जबाबदार आसतली अशी शिटकावणी दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेचो सचीव सत्यवान गांवकारान दिल्या. DYSPन मिटींग घेतली. काल आमची डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग घेतली पण तेजेर सोल्युशन येना. आनी हांगा कितें तरी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालें जाय जाल्यार ताका फक्त ते रिवणा ट्रक ओनर असोसिएशनूच जबाबदार आसतलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.